नमस्कार मित्रांनो. फाटल्या काही दिसांनी आमकां कळोन येयलें की सेंट्रल गव्हर्मेंटान बोमा ते फोंड्या हांगा नॅशनल हायवे सँक्शन केलो म्हणून. आतां पळयत जाल्यार फाटले काही वर्सां कमीत कमी 2-3 वर्सां हालीं हांगचे जे स्थानीक आहात तांणी ह्या प्रोजेक्टाच्या अगेन्स्ट एक लढावो सुरू केला. कारण हांगाची देवळां जी आसा ही फोंड्या हो गांव म्हणटा तो देवळांचो गांव अशें आमी म्हणटात. आनी हांगा एक गांव आहा आनी हे जे आमी पळय संजय तूं दाखयशी ही शॉपां ही देवूळ जे आहा ते स्थानीक म्हणटात की हे हांगा अडचण जातली. हांगासर जर गव्हर्मेंट जरी सर म्हणटा की हो देवूळ वयचो ना तरी सुद्दां इतलो तेंकोन वयतलो की हांगासर कांयच तांकां फंक्शनां खंयच्याच आमच्या फेस्टिवलांच्या टायमार काय नाटक जातात कितें. कारण हांगा देवळां खूब आहा पळय. हो म्हादेवाचो देवूळ, तो थंय आहा सतीचो देवूळ, सातेरीचो देवूळ. आनी ह्या सगळ्या गजालींक आमकां आमच्या विवरांक कळोवन दिवपा खातीर आमी पावल्या भोमा हांगा. आमी उलयतले बाब संजया कडेन. संजय, आमी पळयला फाटलीं 2 वर्सां तूं हो लढावो एकटोच म्हणजे गांवच्या लोकां बरोबर घेवन फुडें चल्ला. आतां डेव्हलपमेंट सद्या कितें आहा? सर पळय, जेन्ना लोक बेश्टे काय एज्युकेशन करिना, कितें तरी कारण आसतलें. जी पुर्वजांची 400 वर्सां पयली परंपरा जी पुर्वजांनी आमकां दिल्ली आनी आयज हेजी उदरगत म्हणजे उद्धार असो जालो ना म्हणून खंय तरी माड्डोळा मंगेशी हे देवस्थान एकदम म्हणजे फेमस आहा गोंयांत. म्हणजे लोक येता थंय म्हणजे मंगेशी माड्डोळा हे. पूण तितलेंच म्हत्व हे देवाक आसा. म्हाज्या हेज्या प्रमाणे हांव जी म्हायती आयज म्हाका मेळटा त्या प्रमाणे कितें तरी एक 400-500 वर्सांची जी स्टोरी आसा पळय ह्या म्हादेव सातेरी, मल्लिकार्जुन, नारायण देव, मारू देवस्थान, सती देवस्थान, हेजे ते श्रद्धास्थान आख्खे फूल पंचातन म्हणटा पळय, हे पंचातन आख्खे इंडियेक तुका खंय मेळपाक ना. आतां बाकीचे कडेन देवळां आसा. आतां बीजेपी राम जे जाग्यार आसा थंय तेणी देवूळ बांदलें राम आसा म्हणून. पूण हांगा खंय तरी जे देवस्थान 5-5 देवाचे एक श्रद्धास्थान जे पंचातन म्हणटा तेजे आख्खे म्हाका दिसता इंडियेक बसून सोदूंक गेलो जाल्यार अशें पंचातन तुका खंयच मेळचें ना. आनी इतले पुराणे म्हणजे ओल्ड जितून कितें कितें दडलां आसतलें हे कोण सांगूंक शकता, हांवूय सांगूंक शकना. कित्याक पुर्वजांनी जी आमकां ही दवरलेली आसा ही परंपरा. आतां जेन्ना ते उलयता गव्हर्मेंट हे हेजे विशयाचेर कंप्लीट कन्फ्यूज आसा. हांव कन्फ्यूज पयलीं दिसासून म्हणून येयल्लो आसा. कित्याक जेन्ना विल्बर जे गुगल मॅप करता पळय तांकां कांय खबर आसना गांवची. आयज म्हायती ह्या राज्य सरकाराकूय ना, ह्या आमदाराकूय ना आनी हे प्लांट करतल्या मनशांकूय खबर ना बाबा हांगा कितें दडलेलें आसा. ते फक्त तांकां दिसता पळय ते घरां, हे गाडे इतलेंच तांकां दिसता. हे वचना तें वचना करून एक 4 घरां वयतलीं मरे. प्रश्न 4 घरांचो नांव ना. गव्हर्मेंट म्हणटा देवळांक हात लावचे ना आनी 4 घरां जी आसात जे तांची घरां वता ते घरांक ते रिहॅबिलिटेट करता म्हणटा. सर प्रश्न घराचो गाड्याचो हो प्रश्न हांगा येना. हय. हांगा कित्याक लागून एक्विशन जालें ना, वे बॅक भरपूर पयलीं 2091 ते सती देवस्थान तुमकां दाखयला पळय तेज्या पर्यंत येवन ते रावले 2019 1991 1991 1991 थंय पर्यंत येवन रावले. हेजें कारण कितें तरी आसतलें न्हू. जेन्ना ते ग्राउंड रिपोर्ट करूंक गेलो तांकां खुबशें कितें मेळ्ळें हांगा. जे हांव तुमकां आयज सांगूंक सोदता पळय जी गोश्ट केन्नाच जर सरकाराक खबर नासली ते जाणा आसले कितें 4 गाडे आनी 4 घरां दिसता तांकां उडयले म्हणटकीर फुडें आनी कितें आसा तेजे पळोवन तांकां भान ना. गव्हर्मेंट गुगल हेजेर सर्वे केल्लो पळय जो विल्बर स्मिथान आतां एक्चुअली तेणी काडला आनी आर्मी कन्स्ट्रक्शनाक दिला. पूण ते कितें आसा जें कितें वयल्यान येता पळय ते वयल्यान तुका सगळें सांगपाचें ना. विल्बर स्मिथान काडलो कित्याक जें डेमॉन्स्ट्रेशन दाखयलां पळय तेणी आमकां तेजें स्पश्ट कळोन येता ते 2015चे विल्बर स्मिथान जे काडलेलो पळय गुगल मॅपा वयल्यान तो सर्वे जो रिजेक्ट जाल्लो आमी झगडोन त्या टायमार तो सेम अलायनमेंट घेवन ते फुडें वयता. आनी आयज खंय तरी लोकांक फटोवपा खातीर एक आमदार येता खंयच्या लोकांक वयता कन्विन्स करता की कन्विन्स कितें म्हणून करता
काय वयचे ना हांगा, फक्त 4 घरां वयतले, तुमचे कितें वयता? आयज तेका हांव सांगूंक सोदता, जो तो विचारतालो पळय त्या दिसा, आख्ख्या गोंयान आयज पळयला नागजरकारांचे कितें वयता, हो प्रश्न आसलो. फ्लायओव्हर जालो जाल्यार तुमकां तुमचे कितें हें आसा, फ्लायओव्हर तुमकां कित्याक जाय, बायपास तुमकां कित्याक जाय, हो प्रश्न आसलो गोविंद गावडेचो. तेजेर प्रश्न दिता आसतना तेणें म्हाका उलोवंक दिलें ना, म्हण आयज एक संदी म्हाका मेळ्ळ्या तुमच्या मार्फत की तेका ही संबंध जर तर तुका तेका खबर ना, कित्याक तो संपूर्ण गांव म्हणजे तेंचे जे बीजेपी सरकार आसा होय कन्फ्यूज आसा, आमचो आमदारूय कन्फ्यूज आसा, आनी तो PWD मिनिस्टर CM आसा पळय तोय हेजेर कन्फ्यूज आसा. त्या खातीर आयज म्हाका तेका सांगचें पडटा, हेजें उत्तर आयज तेका हांव दितां. कित्याक आयज जेन्ना ही 5 पंचायतन हांगा उबी रावल्या 400-500 वर्सां पयलीं, जो नागजरकार देवस्थान तेणें विचारलें नागजरकारांचें कितें वयता. नागजरकार म्हटल्यार कोण? नागजर हेचो अर्थ पयलीं तेणें जाणून घेवपाक जाय. नागजर थंय मारू देवस्थान आसा, तेजें देवस्थान आसा, तेजे सायडीक जी झर आसा, आनी 12 जण म्हणटा ते कोण? ही तेका खबर नासतली. तेणें कोणी पुर्वज आसा पळय तेंचे कडेन 12 जण म्हणटा पळय कोण? हे शिमे वयले देवसार. तेंकां कोणें थंय हें करून दवरल्या, ही शीम आमची कोण राखता, हेजी म्हायती तेका आसपाक जाय. ओके. ही लढाई जी आसा पळय ती देवान आमकां तेज्याच रुपान आमकां, तो काय येवंक शकना बाबा हे सगळे आपले म्हणून. जेन्ना देव आमचो इतले सगळे हे राखोंक शकता तेन्ना हे खंयचे गव्हर्नमेंट हाडला हेका राखपाक आमकां? संजय बाब, गव्हर्नमेंट म्हणटा फक्त 4 घरां वता आणि थोडीशी शॉपां वता. तातूंतय ते म्हणटात की थोडी शॉपां आहा ती इलिगल आहा. तुमच्या हिशोबान कितली शॉपां आणि कितली देवळां वता? आता पळय तो म्हणटा इलिगल आसा. जर तर ही 60 फायन आसा, 60 फायन आमचे कडेन तेंका रिसिप्ट दाखयल्या आमी. हे शॉपांची हे घर जे आसा पळय पोर्तुगेज टायमार हेका दार बसून नासले. ओके. हितून पाकले बसोन गेले, च्या पियोन गेले. पुर्तुगेज हांव फुडली उलयना, जवळ 100 वर्सांची म्हाका म्हायती आसा. आनी हे खंयचे प्रूफ मागतले आमचे कडेन? 65ची जर हेंचे कडेन डॉक्युमेंट्स आसा हांगासर जाल्यार इलिगल जर आसा, आयज पर्यंत हे PWDन एकूय नोटीस तेंका कित्याक काडलेली ना? एक तरी नोटीस हाडून दाखोवची बाबा इलिगल म्हणून. तुमकां अजून गव्हर्नमेंटान दाखोवंक ना दुसरो जागो रिहॅबिलिटेट थंय घरांक करता ते म्हणून? प्रश्न रिहॅबिलिटेशन येयत ना. हे देवा खातीर जेन्ना आमी मरपाक तयार आसा, हे सगळे निचावर करपाक तयार आसा, देवान आमकां कित्या खातीर फुडें काडल्या? तेंका फुडें कित्याक येवंक दिलें ना? हे जे स्थळ आसा ते इतलेच पुरते ना. म्हादेव, सातेरी, वयर मल्लिकार्जून आसा, तुमकां दाखयले ते नारायण देव आसा, तेज्या मदीं हे देवीची तळी आसा, जी 400 वर्सांचे पुरातत्व हे आमची. फुडें तुमी पळयल्या सती आमची थंय उबी आसा. फुडें गेलो तुका आनी फुडें कोण येतलो? नागजरकार, जो नॉर्थाक जी आमची शीम आसा तो राखता. तुमी आमकां आमच्या विवरान सांगशात एक्चुअली हो जो देवूळ आहा, सातेरीचो देवूळ आहा, कसो कितें वतलो रोड? आता तुमकां सांगतलो कितें? हो गव्हर्नमेंट इतलो कन्फ्यूज जाल्लो आसा, तेंका आतां कितें सांगतले? जवळ जवळ म्हाका दिसता हे 2 वर्सांक आमी 5-6 तरी प्लॅन पळयले. आतां तुमकां हांव एक विचारता, जेन्ना आमी एक्विजिशनाक तेणी आमकां एक हें काडलें, नोटिफिकेशन काडलें एक्विजिशनाक तुमचे हें दिया म्हणून, तेन्ना ऑब्वियसली आमी एक्विजिशन ऑफिसर आहा पळय तेका विचारलें बाबा तुमचो पयलो प्लॅन दिया आमकां. तेणें तेन्ना स्टॉप केली आनी 15 दिसां भितर ते प्लॅन आमी RTI मागोन ते प्लॅन सगळे घेतले तेजे कडल्यान. आतां तूं म्हाका सांग, RTI मागोन जो प्लॅन आमकां दिला पळय तेजेर वचपाचें काय ते तोंडान कितें सांगता तेजेर वचपाचें? आतां जो प्लॅन तेणी दिला पळय, तुमकां सांगता ते सायडीक पळय आसा थंय बस स्टॉप मार्क केल्लो आहा तेणी, ते फुडें. तेज्या भायर हे सायडीच्यान हे कुळागर दिसता पळय तुका, थंय तेणी बस स्टॉप मार्क केल्लो आहा. हय. आतां जेन्ना बस स्टॉप दाखयता आनी जवळ जवळ तूं म्हणटा 25 मिटर, हांव तुमकां सांगूंक सोदता ह्या माध्यमांतल्यान, गणेश गांवकारान जे आयज पळय तेंका पयशे अलॉट जावन येयल्ले आसा कुणय पर्यंत, ते फायलीक गणेश गांवकारान कितलीशीच रिक्वेस्ट केली मोल्या गांवांत 45 मिटर दी म्हणून. गणेश गांवकाराक रिक्वेस्ट करून बसून NHAन 45 मिटराचेर कसोच अलाउड केलो ना. खंयच्या आदाराचेर 25 मिटर हांगा दिवंक शकता?
25 मिटराचेर वयल्यान केन्नाच परमिशन मेळ्ळेलें ना हांकां. ओके. हे जबरदस्तीन केले जाल्यार करतले आणि मागीर थोड्या तेंपान जशें मोपा जाला तशें काबार करून उडयतले सगळे. आता गव्हर्मेंटाचो हे एक्विशन कितलो उरला हांगा? आता एक्विशन एक्चुअली सती देवस्थाना कडल्यान ते हांगा पर्यंत एकूय 1 मिटराचो एक्विशन नासले तेंचे कडेन. सो हे जबरदस्तीन करूंक सोदता ते. तांकां दिसलें कितें हे 4 जाणांक आमी अशेच उडयतले आनी हे काबार करतात. पूण जे जाग्यार हो देव उबो आसा, जे देवान कितलेशेच जे हे आसा पळय आमचे, तुका सांगला हे 12 जाण म्हणले कोण ते, तांकां तर आपल्या मुठीन तो धरूंक शकता, जाल्यार हेंकां काय न्हू, आमच्या रुपान तेणे आमकां उबे केल्या. आता तुम्ही विचारलेले म्हाका हे कॉम्पेन्सेशनाचे तुमी घेतले ना घेतले, प्रश्न कॉम्पेन्सेशना येयच ना हांगासर. जेन्ना ही भुमी आमकां राखपाक जाय देवाची, तेन्ना आमी ते आमची घरां न्हू सगळे न्हयच्यावर करतले. जो कलंक आसा तो ह्या बीजेपी सरकारान आपल्या माथ्यार घेवचो पडटलो. फुकट आमी हे सायडीच्यान बुलडोजर घालूंक दिता तेका, आनी तुमी दाखयात आमकां हे सायडीन बुलडोजर घालून. आमी पळयता आमच्या देवाची शक्ती आनी तुमची जबरदस्ती. सर ही जी आसा पळय ही आमची तळी ती सिच्युएटेड खंय आसा, जो नारायण देवाचें देवूळ आसा पळय आमचें, जो भाव सातेरीचो आमचो. आता सातेरीचें देवूळ तुमकां दाखयलें, सातेरीचें देवूळ आनी हो नारायण देव, हे दिसता पळय तुका देवूळ फुडें, तें नारायण देव. आनी तो निद्रासनेन आसता. आनी ही जी तळी आसा पळय 400 वर्सां पयलींची जी हितून मेन्शन केल्ली आसा, आनी ती पोर्तुगेजांनी पयलीं आख्ख्या गोंयांक उदक प्रिजर्व करपा खातीर हितून स्प्रिंग आसा. ही जी तळी आसा तुका वयल्या वयर दिसता, पूण ही जवळ जवळ जितली बांय आसता पळय तितलीच सकयल आसा ती, आनी ताका कितलेशे स्प्रिंग आसा. ते खंय तरी कान आमकां वयल्यान दिसना, कित्याक ही मॉडिफाय करून उडयली. हेजें कारण कितें सांग पळोवया. हे गव्हर्मेंटाचे कशे विचार बरे फुडें आसता. जेन्ना ही पुरातन हे तळी आसा पळय हिचें म्हत्व कोणाक कळचें न्हू, तेज्या खातीर खंय तरी ही बांदून घेतलेलें आसा. पूण हेजें हे खंय लिपयलें तें लिपना. हे आमकां तेच देवान आयज दाखोवन दिलें की ही जी तळी आसा ती राखा, कित्याक ही आपली तळी. ही तिजी जी सातेरी आसा आमकां तेजो आनी हेजे संबंद खूब आसा जवळचे. तशेंच जेन्ना तो निद्रासनान आसता पळय, तो वर्सांतल्यान जेन्ना उठटा तेन्ना तो ही सीमा ओलांडून आमच्या सातेरी कडेन येता हांगा, तेन्ना आमचो कालो जाता. सकाळी फुडें 5 सुमार आमची पालखी वयता थंय. सातेरी देवी आमची थंय राखण करपाक शिमेची वयता आनी आमचो नारायण देव हांगा येता भयणीक मेळपा खातीर. ही आमची परंपरा, म्हणजे जुनी परंपरा. वर्सान वर्ष म्हणजे 400 वर्सांनी जेन्ना रिकॉर्ड हांगा दाखयता तेज्या पयलीं आसतली. हे आतां 400 वर्साचे जे प्रूफ आमकां दाखयता पोर्तुगेज टायमा वयल्यान, ते आमी ट्रान्सलेट करून घेतल्या. तेजे वयल्यान कळटा ही तळी जी आसा ती कितली म्हत्वाची. ही आमचे कितलेशेच कुळाकारांक जावं म्हणजे तेणी मेन्शन केलें, तुमकां कळटलें वाचल्या बरोबर ते कितें म्हत्व आहा हेजें. तें म्हत्व आमकां राखून दवरपाक जाय. आनी ही तळी आनी तशेंच नारायण देव वसना म्हणटा, पूण जेन्ना ते गॅझेटान एक्विशनान येता तेजे पयशे अलॉट करता, हे तळयेचे हे बांदाचे पयशे अलॉट जाले ऑलरेडी घ्या म्हणून एवॉर्ड येयलो आनी तुमी वचना म्हणटा. ही फकाणां जाली न्हू. म्हणजे हे खंय तरी आमकां प्रिजर्व करपाक जाय. आनी जेन्ना नारायण देव आमचो ते शिमेंतल्यान सारको येता हांगासर, तेन्ना ती शीम तेजी ती आमकां राखपाक जाय न्हू. आनी देव हो कितें फ्लायओव्हर तोंडान म्हटलो म्हणून जायना. तो कोण विश्वास दवरूंक शकता. ते फुडें सांगता तुमकां हांव, जे तेणी नोटिफिकेशनां जी आयडिया आमकां दिल्ली आसा, ते कितेंय आमदार आनी कोण उलयले म्हणून ते तोंडान कांय जायना. ते खंय तरी आमकां एक हेजे हें आसा, विश्वास ना ह्या लोकांचेर, म्हणून ही प्रिजर्व करपाक जाय म्हणून आमकां चिंता आसा हेजी. नागजरकारांचे एक प्रश्न येयल्लो गव्हर्मेंटा कडल्यान, आमदारा कडल्यान, की नागजरकारांचे कितें वयता काय म्हणून. तेन्ना ही जी तळी आसा पळय न्हू, आतां नॉर्थाक पडटा आमी ही जी बॉर्डर आहा, ही शीम जी आसा पळय न्हू नागजरकाराची, म्हणजे भोमची नागजरकाराची अशी न्हू, भोमची जी शीम आसा ती नॉर्थाक हे सायडीच्यान आसा. आनी तेका नागजर म्हणल्यार कितें, नागजर तेजो अर्थ पयलीं कळोवन घेवपाक जाय आमी, आमकां खबर आसपाक जाय. आनी तो नागजरकारान ही शीम आमची सगळी राखलेली आसा. कित्याक जी पंचविष्टा आतां आमी फुडें पळोवन येयल्या सगळी, ती सगळी एक हेजी आहा. आनी हेजो महत्व कितें. महत्व म्हटल्यार जो तुका पीर दिसता पळय हांगासर न्हू, पीर हांगा आसा हय हो पीर. आनी हेजे खुबशे म्हणजे तुका सांगूंक शकना हांव, इतले हे आसा हांगासर की इतली श्रद्धा आसा लोकांची हांगासर. आनी ती म्हाका दिसता खंयच तुका आनी मेळची ना गोंयान.
जे आमी जाणा हेजी कितें म्हत्व आनी कितें तें, जी सगळी राखण जी करता पळय आमच्या आख्खी गांवची शीम, थंय कातरां हेतून आमच्या कातोल म्हण आसा हा. आमचें, ते कातोल म्हणटा पळय ती आमची शीम नॉर्थाची, तेजी राखण करता आसतना हे नागदरकारान सगळी आतां हेजे जे हे आसा पळय 12 जाण जे आसा, 12 जाण म्हणजे देंवसार, तेजी ही जी हे सीमा आसा ती थंय पर्यंत पावल्ली आसा. जर तर ते आमदाराक खबर ना, तेजो एक पंच थंय रावता, त्या पंचा कडल्यान जाणून घेवचें ताणें बाबा ते 12 जाण म्हणल्यार कितें, तेजें म्हत्व कितें. आख्खो गांव जो आमचो हो आसा तेजी राखण हांगच्यान तो करता नॉर्थाक, आनी सावथाक गेला काय जाल्यार सुन्या कातरान तो आसा थंय. ही शीम ते 12 जाणां कडल्यान मेळोन हे आमचे कातोल म्हटला पळय थंयच्यान ते सुन्या कातरान पर्यंत सावथाक आनी नॉर्थाक हेजे मदें हो गांव आसा, आनी तितून ही सगळी पंचायतन आसा जी खंयच साल्वार करूंक शकना. संजय बाब, तुम्ही सगळे दाखवून दिले गांवचे गांवाक कसलो लॉस जातलो तो. हय. तुम्ही म्हणटा तुम्ही घरा खातीर झगडना, ना तुमचे देवा खातीर झगडटात, हांगा देवाच्या जाग्या खातीर जाग्या खातीर झगडटा. गव्हर्नमेंटाक पूण हाचो दुसरो बायपासाचो ऑप्शन कांयच नासलो. ऑप्शन तेणीच काडलेलो आसा, ह्या बीजेपी सरकारानूच ऑप्शन काडलेलें आसा. आनी ही जी देवाची आसा हेच मनोहर भाईन त्या टायमार सगळे आतां जी स्टोरी येता हे न्यूज चॅनलाचेर, हे न्यूज चॅनलांनीच पयलीं हांगासर जेणे येवन हांगा 3 स्टोरी केल्ल्यो हेजे विशयाचेर देवाच्यो, आनी स्पेशली तेन्ना सगळे मेन्शन केल्ले 3 स्टोरी जेन्ना त्यो गेल्यो, आनी जेन्ना गुगला वयल्यान ही सर्वे जाल्ली तेन्ना तांकां खबर नासली बाबा हांगा कितें घडलेलें आसा तें. जेन्ना ते नॅशनल हायवेचे ऑन स्पॉटार येयले आनी जेन्ना हे सगळे तेणी पळयले त्या टायमार तांकां टायम लागलो ना स्क्रॅप करपाक, आनी स्क्रॅप केल्या उपरांत मनोहर भाईन खंय तरी पयलो 2002 जो प्लॅन केल्लो बायपास, तेजेर तेणें उत्तम पार्सेकर जो इंजिनियर आसा PWDचो हय. तेका थंय बायपास काडूंक लायलो, आनी तो ऑलरेडी रिजनल प्लानान आसा, सगळो दाखयता. आनी ते सगळे सोडून कांयच कोणाची पर्वा करिनासतना हे सरकारान परत ह्या लोकांचेर नकळत कांयच विचार करिनासतना लादलेलो आसा. सो आता हे सगळे जाले, तुमचो हो लढो खूप वर्सां जाली चालू आसा. आता फुडें कितें? आता गव्हर्नमेंटान हो सँक्शन केला तो तुमी म्हणटा ह्या सायडीन अप्रूव्ह जावना. खंयचेच अप्रूव्ड जावंक ना, आनी तो आमी खंयच्याच परिस्थितीन आमचे म्हणजे आमी जितली लढाई आमचे कडेन जाता आमी खंयच्याय लेवलार पर्यंत वचोंक शकता. जे आंदोलन आयज पर्यंत गोंयान केन्ना जावंक ना, ही शक्ती आमकां हे देवान दिल्ली आसा. आनी आमकां पूर्ण खात्री आसा जे तेजे ही राखण आसा, जे तेणें येदे व्हडले देवसारांक हांगासर मुठीन दवरलेले आसा, हे खंयच्या सरकाराचे खंयचे कोत हाडला आनी ह्या आमदारांचे खंयचे कोत हाडला. जो आमदार आयज फ्लायओव्हर म्हणून सांगता तेणें आयज पर्यंत म्हाका दिसता हे रिपोर्टूच वाचूंक ना. आमी उलयता पळय ते पेपर हातीन घेवन उलयता. आरटीआयचे जे प्लॅन येयले ते आरटीआय प्रमाणे उलयता. आमी ओबड धोबड बेश्टेच कितें उलोवन वचना. फ्लायओव्हर म्हटलो तोंडान म्हण तो फ्लायओव्हर जायना. जेन्ना फ्लायओव्हर बसून येतलो जाल्यार ते तुमी पयले आसतले फ्लायओव्हरा बद्दल हे गांवाचे कशे विटंबना जातली ती. प्रश्न तो येना जेन्ना तुमी आमकां गॅझेटेड दाखयतले कितें कसो येता आनी कितें तेन्नाच विश्वास दवरूंक शकता. तूं तोंडान बरें उलयलें, काब्राल एक उलयता, सुदीन एक उलयता, गोविंद एक उलयता आनी सीएम एक उलयता आनी वयल्यान NHAन भलतेच केले, हेका अर्थ येवचो ना. संजय बाब, तुम्ही आपलो प्रेशियस टाइम आमकां दिलो, आमची सगळी क्वेश्चनां हाताळ्ळी. आमकां कळोन चुकलें की गांवांत कसलो लॉस जातलो. हांगा देवाचो जागो, हांगासर ग्रामस्थ जे आसा ते आपल्या घरां खातीर न्हू तर देवाच्या जाग्यां खातीर लढटात. आमी तुमकां ऑल द बेस्ट म्हणटा ह्या तुमच्या लढ्यान, आनी देवाच्या कृपेन सीएमाक आनी गव्हर्नमेंटाक सुद्दां मातशें कळोन चुकचें की गांवाक कितें लॉस जाता तो.